भाजप सरकार गोंयकारांच्या प्रश्नाबाबतीत गंभीर ना। सामान्य मनशांच्या त्रासांचे भाजप सरकाराक पडिल्लेच ना। लोकांक मुळाव्या सुविधांपासून सरकारान वंचित केल्ले खातीर आप पक्षान भाजप सरकाराचो निषेध केला। अर्डेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। It is very sad and unfortunate that BJP, which is known to be a cadre-based party, and so cadre आता कितें आला तो कळना कित्याक they are now in the process of importing. बरें आसा, that is their internal matter, we will say. But आमकां आम आदमी पार्टीचो इतलोच कन्सर्न की कॉमन मॅन जो आसा तो सफर जाता। आतां हे चवथीच्या दिसांनी खबर आहा तुमकां की उदक म्हणटा तें नाच, एक थेंबो सुद्दां उदक लोकांक मेळोंक ना। चवथीच्या दिसांनी पावर सप्लाय सामको इरेटीक, कांय वाठारांनी पावरच ना, कशी चवथ मनोवपाची। लोकांचे हेल्थ, लोकांचे जॉब्स, लोकांचे एड्युकेशन, भुरग्यांचें एड्युकेशन हाजेर कांयच विचार चलना। आनी एक म्हणपाक हरकत ना की मिडलमॅन जे आसा ते सरकार चलयता आतां, मेकींग हे वायल द सन इज शायनींग ऑर सन इज सेटींग म्हणपाक हरकत ना। तर हे मिडलमॅन जे ठरयता तेंच जाता हांगा। जशें आतां हेरिटेज सुद्दां डिस्ट्रॉय करता हांगा चंद्रेश्वर, कोणाक पडोंक ना, कितें चल्लां हाजेर कांय कोणाक थाव लागना। म्हणून आम आदमी पार्टी इतलेंच मागता की तुमी कितलेय ड्रामा करा, कितेंय करा, पूण कॉमन मॅनाचो इंट्रस्ट सांबाळा, ही आम आदमी पार्टीची मागणी। दुसरें म्हणटा ते BJP आतां जे म्हणटाले की काँग्रेस इज हायकमांड कल्चर, उठले सुटले हायकमांडा कडेन चलता। आज तो फरक असो BJPन कांय दिसोंक ना। आमकां याद आसा की कोण दिग्विजय आनी कोण चनी तल्लाज आनी कोण चेल्ला कुमार आनी कोण मार्गरेट आल्वाज हांचेरूच सगळें अवलंबून सरकार चलयताले काँग्रेस। तर आज BJP त्याच परिस्थितीर पावल्या आनी दे आर बोथ टू सायड्स ऑफ द सेम कॉइन अशें आम आदमी पार्टी तांचेर आरोप करता। आम आदमी कितें मागता? आम आदमी मागता उदक दी, आम आदमी मागता इलेक्ट्रिसिटी दी, पावर दी, आम आदमी मागता बरें शिक्षण, बरी भलायकेची केंद्रां, जॉब्स, हाजेर कोणूच उलयना। हे जे इश्यू आसा ते सामके कडेक मारल्या आनीक नाका जाल्ले ड्रामाच चलयता आनी टायमपास सगळो ड्रामा करपाक चल्ला आनी मिडलमॅनाक मेकळे सोडले। काँग्रेस कॉल करपाची डिमांड जे करता तांकां ताणेच एक प्रश्न घातला BJPन, तुमचो CM कोण जातलो ते पयलीं दाखया म्हणून, ते तांचे कडेन जावचें ना। सेकंडली जेन्ना असेंब्ली भरलेली तेन्ना पयलीं 2 दीस ताणें वगडायले फॉर्मलीन म्हणून, आजून फॉर्मलीन आसा तर आज ते कित्याक आवाज तेजेर काडिना? ह्या इनस्टेबिलिटीन जर कितेंय जालें जाल्यार आतां लोकांन आपलो विचार करून ऑल्टरनेटीव फॉर्म ऑफ गव्हर्नन्स म्हणटा तें लोकांन आपल्या नदरे मुखार हाडपाक जाय। ही आज गोंयांत गरज, नाजाल्यार गोंया आतां सोंपलेलेंच आहा तें आनीक सोंपचे पयलीं लोकांनी हें चिंतपाक जाय। ऑल्टरनेटीव फॉर्म्स ऑफ गव्हर्नन्स म्हणटा तें लायक आम आदमी पार्टी गव्हर्नन्स इन दिल्ली। काल 2 दिसांक जो ड्रामा जाला, नाटक जाला, तातूंत MG पार्टीन आपूण आपल्या आमदारांक घेवन दाखोवन दिलें गोंयकारांक की आमची पार्टी, आमचो पक्ष हे मर्जूय करचो ना BJP कडेन, वा आमचो खंयचो आमदारूय फुटचो ना। तांचे सगळे आमदार बसलेले, फुडें कितें घडटलें आमी नकळो, राजकारणांत खंय खूब कितें घडटा, पूण जो गोवा फॉरवर्ड पक्ष आमची रिजनल पार्टी म्हणटालो, आमी कोणा फुडें तकली सकयल बागयना म्हणटालो, आमकां हायकमांडाची गरज ना, आमचे हायकमांड आमी म्हणटालो, हो गोवा फॉरवर्ड पक्ष आयज RSS आनी BJPच्या लिडरां फुडें सबसे लोटांगण कित्याक घालता? फक्त आपल्यो कदेरी सांबाळपाक, काय आपल्याक आनीक भितर प्रमोशनां मेळपाक? हें गोंयकारांक गोवा फॉरवर्डान पयलीं सांगचें। ज्या मुद्द्याचेर ते निवडून आयिल्ले